पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी सोमारा टोकियोन NEC कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्ष नोबुहिरो एंडो हांची भेट घेतली। तांच्या 2 दिसांच्या जपान दौऱ्याचो एक भाग म्हूण आनी भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रांतल्या जपानी बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या भूमिकेविशीं चर्चा केली। पंतप्रधानांनी भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रांत खासा करून चेन्नई अंदमान आनी निकोबार बेटां आनी कोची लक्षद्वीप बेटां OFC प्रकल्प हातान घेवपाच्या NECच्या भूमिकेची तुस्त केली। MEAच्या मतान तांणी उद्देगीक विकास कर आकारणी आनी कामगार क्षेत्रां सयत भारतांत वेवसाय करप सुलभ करपा खातीर हातान घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या सुदारणांचेर चर्चा केली। तांणी भारतांतल्या नव्या तंत्रगिन्यानांतल्यान संधींविशीं लेगीत चर्चा केली। We discussed about the anyway, NEC is an ICT company, so we are talking about how to implement the DX and how to contribute to the smart city as well. And currently, the president has quite a lot of the plans in the area of the education and the logistics, and also some other areas. He has quite a strong intention to develop and enhance the DX capability in India in order to improve the DX capability in India. So we are very happy to contribute to those areas. Such kind of discussion we have.